friends, good evening and welcome back to my channel. So आयज जावन हा संडे. सो आमी म्हणटू काल मिसाक गेल्ली. सो आयज मातशें लेट उठले कित्याक ओदो उठला आतां जाली 3 दनपारची. ओके, सो हांव कितले उठले 11:30 उठला आयज हांव. सो उठोन डॅडीन म्हणटू रांदलेले. डॅडीन आयज ग्रीन चिकन आनी रायस केले. सो मागीर हांवें उठोन सासांव केले आयज बरे आमाड्यांचे. ओके, आनी जेवली बी आमी एवढो 1:30 जेवली बी. आनी हांव मातशें आतां ब्लॉग एडीट कोत्तालें. थोडोसो जालो म्हजो ब्लॉग एडीट करून. आयज म्हाका न्हू काल हें हाडलेलें चॉकलेटीचो तो चॉकलेट मूस तो. ओके, कालच्या ब्लॉगान म्हाका सांगपाक उडास ना कित्याक हांव विसरलेलें ना. सो ताका लागून चॉकलेट मूस हाडलो. सो उडास येयलो म्हाका. हांवें म्हटलें काल कितें तरी हाडलेलें चॉकलेटीचे. ओके, सो ते घेवन येयल्ले हांव खावपाक म्हणून. हे पळय दाखयता तुमकां फ्रिजीन दवरलेलें हांवें. सो तें बरें न्हू थंड जालां. ओके दाखयता. हे पळय बरें थंड जालां. हिंगासर वतें हाडलें हांवें कित्याक टेस्टाक बी तें बरें लागतालें. सो काल म्हाका हांगा मेळूंक ना. तुमकां सांगलें पळय हांव काल घरा कडेन गेलां म्हणजे वयता म्हण. नायस. सो मिसाक सावन न्हांवन बी आमी घरा कडेन गेल्लीं म्हज्या. सो म्हाका हांगा मेळूंक नासलें. सो हांवें तें फ्रिजीन दवरलेलें. सो आयज तें बरें सेट जालां आनी थोडे आसता तेन्ना खावपाक बरें लागता सामकें. ओके, सो हांव तें खातालें बसोन. सो हांवें म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करतलें. बेश्टो संडेचो ब्लॉग खंय कहो कितें पावता तो पळोवया म्हणून स्टार्ट करुया म्हटलें. हांव न्हू एक्चुली न्हू आयज तुमचेशी आंबाड्याच्या सासाची रेसिपी शूट करपाक आहलें बट हांवें शूट करूंकूच ना. कमेंट करून सांगा. ओके, तुमकां एक रेसिपी जाय जाल्यार आंबाड्याच्या सासाची मागीर हांव शूट करून तुमची शेअर करतलें. ओके, आनी तेच भशेन आयज कितें तरी कोत्ता चायेक आमकां तें तुमकां हांव मागीर दाखयता. मागीर सांगताय बी तुमकां. आतां सांगिना हांव. ओके, हांवें प्रिपेरेशन करून दवरलां ताजें सगळें. सो मागीर करतलें 4:30. सो तेन्नाच तुमकां सांगता. ओके, आतां सांगिना. सो ही थोडीशी बाबाक दिता धाकट्याक. थोडीशी दिता 2 स्पून आनी आंतो दिवंक जाय जाल्यार दिता. आनी बरी एन्जॉय करता हांव बसून कित्याक न्हू थोडे आसता तेन्ना बरें लागता खावपाक. तें गरम आसता तितलें बरें लागना. सो ताका लागून म्हणजे बरें आहा सॉफ्ट तोंडान घालतात मेल्ट जाता. एक्चुली हांव चॉकलेट बी तितली खावंक वचना. म्हाका तितली लायक ना. इट इज समवॉट लायक अ केक. सी भितर केकीचें आहा बरें लागलें म्हाका. सो ताका लागून आतां सगळें खावचें ना. आनी 2 स्पुनां खातलें हांवें उरलेली फ्रिजीन. तें म्हाका चॉकलेटीचे चड खावंक जायना. सो ताका लागून आनी या म्हजे न्हू 2 कितें ऑर्डरी येवपाच्यो आसल्यो. ऑनलायन ऑर्डर केल्ले हांवें येवंक ना. सो पळोवया केन्ना येता कितें तें. आनी आतां हांव हें खाता एन्जॉय करता आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके, चलो बाय. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. मॉर्निंगसान हांवें कांय शूट करून एक्चुली शूट करपाक आसलेलें. मॉर्निंग न्हू आमी गेल्ली मामीक घेवन हॉस्पिटलान दाबोलीं चॅकअपाक आनी ड्रेसिंगाक. सो सगळें जालें तें बरे भशेन. ओके, आनी ताचे उपरांत तांकां ड्रॉप करून थिंगासर आमी गेल्ली नर्सरीन. हांवें तुमकां सांगलेलें पळय जाल्यार हांव नको लास्ट ब्लॉगान सांगला जाल्यार तुमकां म्हाका जाय आसलें ग्रास अमेरिकन ग्रास ते बारीक येता ते थोडे घातलेले मागीर म्हाका उणें पडटाले. सो ते जाय आसले बट थंयसान ते स्टॉकान नासले. सो म्हाका मेळूंक नासले. ओके, सो हांवें म्हटलें आयज बेश्टें ट्राय करुया हा जाल्यार सिन्स आमी बांबोलीम गेली. सो तुमकां खबर आहा पर्वरीमसान हाडटा झाडां बी पर्वरी मोग्गी रिमसान. सो हांवें म्हटलें बेश्टें ट्राय करतलें हा जाल्यार घेतलें म्हूण. सो लकीली आयज म्हाका मेळलें. ओके, सो हाडलें हांवें. मागीर दाखयता तुमकां धाकटोसो क्लिप काडून. ओके, आनी ते हाडल्यात थोडीशीं झाडां हाडल्यात डालिया हाडल्यात आनी एक इंडोर प्लांट हाडला व्हडलें आनी जालें. आनी चड कांय हाडूंक ना. आनी ताचे उपरांत घरा कडेन येयलें ते ग्रास पयलें घालून घेतले कित्याक
आतां पावस पडटा सो पावसान ते जातेले ओके. रूट्स ताजी जमनी घास घेतले. सो हांवें म्हटलें कितें घालया म्हूण ओके. सो ते फटाफट घालून घेतले आनी ते सगळें काम केलें आनी ते सगळें करपाक न्हू म्हाका हेल्प केलें आंतोनियोन. आनी थोडेशें न्हू म्हजी झाडां लावपाचीं आसलेलीं वाजांनी सो ती म्हाका लावन दिली आंतोनियोन ओके. सो हे भशेन आयज आंतोनियोन केलें आनी दिलें म्हाका. हांवें म्हणटू लावंक ना ही झाडां बिकॉज म्हाका जालां मातशें थंड. आनी दुसरें म्हटल्यार काल न्हू हांवें व्लॉग स्टार्ट केल्लो म्हळ्यार उलोवप कांय करना बट जस्ट शूट केल्लें ते हेज्या फाटल्यान घालता तुमकां एटॅच करता हांव ओके. आमी काल गेल्ली क्रीम चोकान आनी तेजे पयलीं गेल्ली आमी शेतान पळोवपाक. एक्चुली म्हाका बाबा व्हरोंक जालो शेतान बट आमी पावली लेट म्हणटकूच आमी शेतान वचोना जस्ट वयसान पयलीं आनी येयली ओके. आनी काल आमी गेल्ली पार्लरान ओके हांव आनी म्हजी भयण. सो हांवें केल्ले आयब्रोज क्लिनअप आनी नेल्स ओके. नेल्स कित्याक थोड्यांक कॉल आसतले नेल्स बी कित्याक केल्या त्यो. ऑगस्ट इज माय बर्थडे मंथ ओके. मोजान म्हज्या भयणीचो. सो ताका आमी नेल्स केल्या काल नेल्स एक्सटेंशन ओके ओके. चड खंय काय करूं ना जस्ट सिंपल केल्या. हेजो रील तुमकां मागीर घालता पळयता केन्ना अपलोड करूंक मेळटा तेन्ना करता अपलोड ओके. सो तेन्ना थोडेशें शूट केल्ले व्लॉग स्टार्ट केल्लो नेल्स करतना न्हू बट आमी आल्दोना बी गेली पळय तेन्ना बट मागीर हांवें व्लॉग बी कांय कंटिन्यू करूंक जावना कित्याक म्हाका जालां थंड. कित्याक ताजे पयल्या दिसा न्हू आमी केल्लें डस्टींग ऑन थर्सडे आमी डस्टींग केल्लें सो तें म्हाका भरलें दिसता आनी पावसांनी भिजलेलें हांव ओके. सो हिंगासर भिजलेलें आमचें थिंगासर सो म्हाका दिसता थंड भरलें म्हाका. हय चड ना मातशें मायल्ड आहा सो ताका लागून. आनी बिकॉज ऑफ नेल्स म्हाका झाडां बी लावपाक मेळूंक ना बट म्हाका आंतोनीन हेल्प केलें झाडां लावपाक. तेणें सगळें वाजांनी घालून दिलें बट हांवें हेल्प केलें ताका तशेंच लायक वाज बी हाडून दिले ताका बट वाजांनी माती घालून बी ताणेंच लायलें झाडां ओके. सो एक आहली अरावंड 10 कितें तरी आहली ती सो सगळीं म्हाका आंतोनीन लावन दिली. प्लस ताणें ग्रासी सामकें बरें अरेंज करून दिलें म्हाका. दाखयता तो मागीर तसो क्लिप काडटा शेअर करता तुमचेशी. आनी तेच भाशेन पळय म्हजी झाडां इंडोर ऑर्किड्स रबर प्लांट्स बीन ती ओके. सो हांकां घालपाक जाय उदक आयज सो हांकां उदक बी घालता आनी ताचे उपरांत वयता हांव करपाक चाव ओके. कित्याक म्हणून तकली जाल्यार जोड सो आयज हांव करता मसाला टी. न्हिदोंक म्हणून गेल्लें हांव एक्चुली बट बाबा न्हिदोंकूच दिनालो. इतलें हांवें आंतोनीन प्लॅन केलो आयज इवनिंग मातशें आड पडटलें म्हूण बट बाबा न्हिदोंकूच दिनालो. सो हांव जाग्यार रावल्यान आंतोनीन न्हिदोनी म्हटलें ताका रेस्ट करूनी ओके. सो तो न्हिदला हांव फटाफट चाव करून घेता तेजे उपरांत ताका उठयता हांव आनी बाबा गेलो सकयल रावपाक ओके. आनी भायल्यान म्हाका वारें सगळें थंड हे आनी वारें घेवपाचें न्हू वारें घे सगळें तुका भरतलें थंड वारें बरें न्हू सगळें थंड वारें मारता पळय तें ओके. सो आतां वयता हांव मसाला टी करून घेता कित्याक म्हाका न्हू जायना तकली बी फोडना की जोड कशी जालें हें जोर येयला अशें घेवन कशें जाता बट जोर बी कांय ना म्हाका ओके. जस्ट ते विकनस ते आनी या आयज चायेक म्हणटू हांव खातलें चड करून बिस्कीट आनी कांय खास करूंक ना चायेक ओके. सो आतां वयता सकयल चाव करपाक आनी भायले शूट करून दाखयता तुमकां आयज ग्रास बी हाडल्या पळय जस्ट एक धाकटो क्लीप काडून घालता आनी ह्या क्लिपा फाटल्यान ते एटॅच करता कालचे क्लीप ओके. काल आमी शेतान आनी बीन गेल्ली पळय ते एटॅच करता ओके. सो ते तुमी पळया आनी ताचे उपरांत गार्डनाचे क्लीप घालता ते पळया ओके. सो चलो बाय.